आमचे लोकल जे फार्मर्स असलेले त्यांचा एक रिक्वेस्ट आसलेलो की त्यांची शेतां ऑलरेडी पिकलेली आणि बेगीतल्या बेगीन त्यांच्या शेतांनी हार्वेस्टिंग मशीन घालून त्यांची पीक काडची म्हणून. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून बेगीतल्या बेगीन मिशिनां घातल्या. हांगचे लोकल फार्मर्स हांगचे लोकल सरपंचाचो रिक्वेस्ट आसलो रमेश भाई हे सगळे रिक्वेस्ट त्यांचे एक हे आसलेले तेंच्यांनी फेसबुकार हायलायट केलेले सोशल मिडियाचेर की बेगीतल्या बेगीन सालिगांव गांवांत मिशिनां घालची. ती आयज मिशिनां सगळीं ह्या गांवांत आयल्या. आयच्यान हार्वेस्टिंग हांगा चालू जातलें. म्हाकाय खोशी भोगता की टायम टू टायम हार्वेस्टिंग हांगा जातलें म्हणून. आनी म्हाका दिसता लोकल फार्मर्स जे आसा ते हॅपी आसा ह्या फावटी की टायमार तांकां मिशिनां मेळ्ळीं. एंटायर सालिगांव मतदारसंघ हय हय सालिगांवच्यान चालू केल्या. एक एक विलेज घेवन सगळे कडेन वतले. साळगांव साळ म्हणजे भात, साळगांव म्हणजे भाताचो गांव. आमची हजारांनी वर्सांची परंपरा आहा भाताची. अजूनही ह्या गांवांत सगळ्यांत गोंयांत सगळ्या पेक्षा चड पिकता. पोरूच्या वर्सा आमी 18 ट्रक आमी कृषी बाजाराक विकला. अंदूय तीच परंपरा आसा. पोरू आमी 10 तारखेकूच स्टार्ट केल्लें आनी अंदूय बी ती परंपरा राखीत आमी अंदूय 10 तारखेकूच स्टार्ट करूंक शकले. खूब जाणांचो बेस्ट डावट आसलो की अंदू आमकां टायमार मेळना काय म्हणून तेणी एकदम आपले बरें सगळो इन्फ्लुयन्स बी उजार केला आनी सिरियसली घेवन आयज आमची हांगासर हार्वेस्टर येयल्यात. आयच्यान आमचो हार्वेस्टिंग सिजन स्टार्ट जाला. आमी ताका रिक्वेस्टूय केल्लो आसा आमकां 50% गव्हर्मेंटा कडून सबसिडी मेळटा पळय ती 75% जावची. जरी सोबीत जर शेतां उरतलीं जाल्यार जाता तितलें अनुदान मेळचें. दुसरी गजाल आमी सांगल्या की जेन्ना स्वताचें शेत आसतूच जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळटात. मग ते आता आमची कम्युनिटी असल्यान ते कम्युनिटीक पसंत दिवची अशें आमचे रिक्वेस्ट आसा आनी ते रिक्वेस्ट आमदारान फुडें पावोवचे अशें आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां आनी ते पावयतले हितून आमकां सडनली विश्वास आहा. सालिगांव आमकां मिशिनाची गरज आसली. सालिगांव सगळो लोक गांव शेतांचो सगळे शेतकारी शेतान काम करतात. आमी MLAक सांगना पडली ताणी रोखडीच आमकां मिशिनां दिली. 10 तारखेर सारकी स्टार्ट करून आयज ताणी स्टार्ट जाता. जालें एक फोटो जालें